म्हाका येवनी पुरो जालें वयर सोडून की तांकां म्हजे जिजू एकलो खंय गेला ये किराणा खंय गेलाय रे तूं काले करताय रे एक इल्लो पळोवन कण की जायना गे अरे रे किराणा खंय गेलाय रे बा हांगा आसाय गे रे हें काले रे केलाय करूंक सांगलें गर्दान असो गोट्टो हें काले केलाय रे ओवन हाडटाना तुका दोळे दिसनात बा म्हाका पुरो जाल्या बा काळे का तुझे पुरपण येताय सगळं लोक पुढे जा गावात नाका तुका रात्री येऊन जाऊ नांगी ताजे बालतुची रिक्षा असले की रिक्षा जाऊन येऊचे रे ते आत्ता येयले काल रे बालतूची रिक्षा असली सांगताय बालतू काल गळन न्हिदला गे कोणे सांगले गे बालतू ना म्हणून सकाळी म्हाका बालतू मेळला तो रात्री एक वरा मशीद 2 वरां घराचे गट करून बसलो की तो तुका ते सेलिबायचे का सेलिबाय सांग आता कोपरे उलोवंक जाले गांवचे कोपरे उलोवंक अळे रे म्हाका तितले पयस तावन येवन तूं पुरो जाला बालतूच्या रिक्षार कशें हांव येवचें तो पियोन टायट जाता तो खंय पडल्यार आनी म्हाका हांवें पडयल्यार तूं उलयताय ताचें आयकून तुजे बायल खंय आसा रे परत्यान गेला आसता कुळाराक आनी म्हाका बुद्धी शिकयता पुरो जालें ट्रेनार येवन कर म्हणजे कितें रे ये चेन्नई पूरा नांगे कालेंगे कायलांगे काले पंगल पुंगल सांगतात म्हाका कळोंक की कळना म्हाका पुरा साणी जालां ट्रेन आयना आनी हांवें सांगलें न्ही तुका बोंड्यांचे नारलांचे बरो लॅक ते तुवें म्हाका दिलें गे बोंड्या बरो काडलाय गे रे नारलांक बरो आतां कितले मोल आसा बत्ताय गे नारलांक कशें मोल दिले रे नारळ दिल्यात गे ते 100 नारळ त्या बनक्या दिल्यात काल्या बोंडक्या दिल्या तुजो बापूय गे बोंडको बोंडक्या दिल्यात ते लॅक बरोवन दवरला थंय किशनाची अंगडी गेली जाल्यार तूं एक तुका हांवें खाले सांगले रे तो बरो मोल दिलाय खाले बरें मोल दिता बोंडके दिना ते हिंदवांचे तो 30 रुपये दिता ताच्यानी बाशिराची अंगडी दी जाल्यार थंय वयचे नाका पेट्रोला खर्च ना मागीर हांगा तावन दिल्या जाल्यार बोंडे काडले गे हा बोंडे काडल्यात कितले मेळ्ळे कळ्ळें बोंडे बोंडे एक 480 मेल्ल्यात काले विकले गे पुरा मागीर जालें दोर कर नांव काय हांवें तुका सांगलें न्ही गे रे म्हाका पियोंक जाय म्हणून पियो उदक पी बोंडे काले करता बोंडे मोग इतला कोत्ता उदक खायला रे उदक सदां आसता बोंडे मेळटात गे 50 रुपये बोंडे 50 रुपये जाल्यार व्हडले 20 रुपये बोतल उदक पी तुझे ऐकायल्यार जायत हांवें इल्ली गटाई तंडाई फिरा जायचे म्हूण चिंतले तूं म्हाका बरें करून बायसार लायले तंडाय करचे म्हाका काडून बायसार लायले ह्या प्रायर तूं व्हडले मासान खा रे हांव ते फ्रा काही हांवें गांवचे रांदय व्हडले कर मास ताचे पुरा तुका घर सोडून गेल्यार नांगे तूं घराक दी सांगल्यार बट्ट्या दिताय ते गोत्ताय तुका ना जाल्यार तूं तशें करताय कितें म्हाका नाका तुझे काय ते असं लेकाचा पळयते आणि ते पैसे दवरले पैसे काढ घे तुमचे ताच्या अंगडी कित्या दिल्या बणक्याच्या बणको तुका सीट दिता गे वस्ताच्या म्हटल्या तसं अनेक पण तूच दवरून दी ते काही दिव का बाशी राहती बणक्या दी आणि पुजारी असं पुजारी किती तू दी ब्लॅक बोले पळया म्हणजे गत पळया आवय लागी कशे उलयतात गी म्हण याने मिसा घेतात त्याने रजार करतात याने मागणे करतात आता कण घेतात थंय फादरा सांगल्या पर्यंत हांगा आवयक फाटी उलयतात कुमसार कुमगार कणगे समाज जातात गिनांगी कोणाक गोत सर्वेस्परांका एक बरी बूद दी फादरा बागडे विसारी जाता काले कुमसार जाता काले सांगता गे म्हणून वो अशे पुरा नांगे वो कुमसार जायना समागरण आका कुमसार तू गोत्तो ना दर घ्या लेक तुझे दर नारळाचे लेक आणि बोंड्याचे लेक खान घ्या हे काले लेक रे आदल्या महिन्यात अशें नातले आदल्या महिन्यात सड आले ताच्या उपरांत माडांक बुर इतले घाला सराक घाला ताच्या उपरांत नारळ सड जावचे न्ही बोंडे सड जावचे न्ही हे काले अशें सराक घालले पूर हांगा पडून दवरला पळय कितले घाला म्हणून ये तुवें बरयलाय रे बणक्याच्या अंगडी दिल्ले नारळांचे लेक हे नाहीत नाही हे तुजी अक्षरां पळय गे तूं इस्काल येताना सायन घालून उरतालोय आता बरोवंक तुका कितले आसा रे तित बूद आतां कर नासाय तूं हे म्हाका नाका हे म्हाका लॅकच नाका मुजान जावचे मुजे लेक नाका जाल्यार बोस म्हाका कितें आणि तूं पळय लेक तूं चोर दी नारळ बोंडे काढ तूं सोडून काढ माडा सोडून तूं चोर दी ते नारळ प्राण पाटी दी माडा काऊन तू सोडता तुका हांव दाखयता माडा जेवले पाटी काढून जाता की पाटाने वेचे बाहेर काढून जाईना जाय पळय इतलो हुशार आहे की
खाले हांवें चपका सुरू काड सांगल्लो हो खाले पुरा होते शपान मेळटात बरं आर्टिफिशियल ब्रड नायला हें खाले केलां हें बरं खाले बा तो म्हातारो बरोबर येताना हें बरं बारीक बी दिसता घेता म्हाका कळना हाका कशें सांगचें हाका समजोवच्या बरं అలాగే चपका स्वरूप काळ तुमच्या काळावर झाल्याकडे आता चपका स्वरूप काढचे पुरा करना आता पुरा आमचे सेंती या काळात आता अंगडी तान वाढचे आणि ताका उंकलोंचे पुरा हे खाले रे तुझे त्या गुड्याक पुरा वचे कोणे आणि गुडे येणार आता एक चपका सो पांठो मेळना घेका हाका उलोवंक वत्ता नारलोर ताच्या अंगडीक दिवंक वत्ता एक चपका सो पांठो हाका मेळना ह्या फावटी म्हाका एक उद्धार केल्ल्या बरेंत आनी पुरो म्हाका लॉस करून दवरले हिंग खाले रे नेकेत्र गेले तुका एक शेमटी नेकेत्री मेळो ना गे हिंग खाले हाका नेकेत्र शेमटी काल किरी किरी करता शेमटी नेकेत्रा कंची काय शेमटी नेकेत्रा म्हाका एक आयलो आता पुरा इतकं फॅशन कल्चर आयल्या उपरांत नागी म्हाका पळयता नंतर हांव कितके आया चेडे हांगा सोडून गेल्ली गे म्हाका कळना एकाक एक दुसरें करून दवरलो हे बरं खाले केला आनी होती खाले बरं आजचे बरं कळयला तुका तुझे सांगल्या दादा तुझ्या वडल्या पुता सांग लंडन असा लंडन ताका आपण सांग घालून तो भाग्यवंत तू स्पिरिट शेमटी नेकेत्रा लांब नेकेत्रा म्हणून झाले आता सांगल्या बरे आब केदाळ येता रे म्हाका आतां इलो कुस्वारांनी बरं करूंक आसा आता तो आब येताना बरं दिजे न्ही गे आता हांव येता हांव इलो कुस्वारांनी बरं करता तुझे बरं आयकल्यार रावल्यार जमचें ना काल किरी किरी म्हातारी जाई बिनी तुका थंय तूं तामिळनाडू सोडी जा थंय दूर त्या चंडा मारते त्या पंगाल कर आयला किरी सायक्लोन किरी किरी करता आब आब अरे रे खंय गेलोय रे म्हाका एक कुस्वाराची बरं चीट बरयली हांवें ती वचून ते आंगडी वचून हाडले रे हें बरं अरे हे कुस्वार तुमचो वचून हाडणे तू जाय जाल्यार त्या रिचाच्या अंगडीक वचू या जेरोसाक वचू या आनी खंय आनी तो रोणेच्या अंगडीक वचू तुमचो वचून हाडणे चीट म्हाका काय अंतून पोट नसुना तुमचो हाडणे वच मागीर कुस्वार करनाका रे हांव गेल्यार परतून तुझे इतले बोंड्याचे अंतू म्हाका इतले सोसूंक मेळले गे आणि अंतून खाल्या गेल्या म्हणशी तू तुझे स्वाट गेलाय आणि तुझे उणे हाडलाय कालदो नारदो हाडलाय आणि 10 रुपयाचे 20 रुपये घालाय आणि किती किती म्हणशी आणि तुवेंच पूर्ण हाडले सांगचे आता ऐकायला पाव नाही म्हाका तुमचो वचून हाडणे आणि तुमचो चुका हांव ह्या फावटी कांय करना तांदूळ घालून खाली एक गुळयो करता कितें म्हणी कर वच जायत जायत कसली म्हातारी जायली इका थंय तामिळनाडू केले हे आयला की कळलं पंगाल म्हण कर चंडा मारता आयला की थंय व्हर सोडीच तुमच्या घरा म्हणे असले किरी किरी असल्या तांकां काय व्हर थंय सोडा